नमस्कार, दनपारच्या खबरान अपर्णा बडीघराचो येवकार. सगळ्यांक नवरात्राची उनवणीत परबी. आता खबरो विस्तारान. कुंकळे वेरोडाच्या एका खाजगी एडेड स्कुलान मारबडय केल्ल्यान चली क्रिटिकल परिस्थितीन जीएमसीन ते चलयेक खंय ताच्या स्कुलाच्या बरोबरच्यांनी बरीच मारबडय केल्या. पालक आनी लोक उलयता ते प्रमाण क्लास टिचरीन खंय प्रकरण आदी व्हडलेशे कानामनार घेतले ना म्हूण प्रकरण चडार पडले. लोकांचो जमाव कुंकळे पुलीस स्टेशनार. हांव पीटीए मेंबर आनी म्हाका तेमी स्कुलान आपयल्लो ते फुटेज दाखोवपा लागून आनी हांवें पयलें थिंगा फुटेज ते एक खूब वेळ अशे दोळे घश्टून रडटाले आनी दोळे म्हळ्यार ताका सांगोवप कळनासलें. तकले हात धरताले पयले तो दोळे पुसत आसलेले, न्हिदताले, रडटाले, रडत आसले ते आनीक टिचर शिकयत आसलेली. आनी मागीर कितें जालें ते स्कूल सुटपा टायमार तेणी मॅडमी आपोवन हाडलो आनी तेणी कितें केलें तेच्या भुरग्याच्यान उबो रावोंक जायनासलें. उबो रावोन आसतना तेगेर भायली फुटेज आमकां खबर ना. ते उबो रावन आसतना मागीर तेणी खंय कोणी एक पेरंट्सान जे भुरगे आसलेले ते एक पेरंट्स एकूच येयल्ले फोन भितर. आमकां पेरंट्सांक गेटी भितर येवपाची हें ना, परमिशन ना. तेणी कितें केलें कॉल केलें आनी हेची हेगे आवयक आपयलो. जेन्ना हांव भायर आसलो तेणी कितें केलें बेगीन गाडी रस्त्यार दवरली आनी म्हाका सांगलें मातशी गाडी पार्क कर म्हणून, भुरगीं आपल्याक बंद ना म्हणून. आतां कितें जालां आमकां खबर ना. मागीर तेगे हांवें गाडी सायडीन पार्क केली आनी हांव बी गेलो परमिशन घेवन ते गेटी आसा तेचे मातशें वचोन येत म्हणून. आनी हांव भितर गेलो जाल्यार तें चेडूं हें उबो रावपा हितून आसलेलें. तेणी घेयलें तेन्ना जायना, तेगे पांय बी स्ट्रेट आसले ते गेले, म्हळ्यार पांय फोल्ड करना आसलेले, म्हळ्यार कांय तेगे हें एक्शन जाल्लेली. हांवें उदक घालपाची ट्राय केली, उदक गेलें ना तेणी आनीक तेका पयल्या मागीर फेस येवंक लागलो. उदक तोंडाक गोड सुद्दां गेलें ना तेणी आनीक मागीर हांवें वेळ गेलो, म्हळ्यार तोंडाक उदक बी मारता म्हणून, पूण तेगे कांयच रिस्पॉन्स नासलो. उलो मारलो वो बी कांय नासलें तें. आनीक कितें जालें तेणी त्या टायम कॉल केलें आपल्या रिलेटिवांक मातशी गाडी हाड कोणी यो म्हणून. तेका थिंगसान येत पसून टायम जालो. टायम जालो म्हळ्यार ते बायकार आसलेले न्हू, ते बायकार आसलेले तेणी कॉल केलें आपल्या हेका सोयऱ्यांक. तेदो वचून टायम जालो पूण आमी थिंगा आसलेले. मागीर ते टिचर सगळी पळयली आनी ती गेली थोडी म्हणून की तेका रोडो न्ही तेका कोणो न्ही म्हणून. जेन्ना क्लास टिचर जेन्ना हेडमिस्ट्रेसाक कळ्ळें की बाबा ते भुरगे बऱ्या कंडिशनान ना आनी आमी तेका हेल्प ऑफर करपाक जाय, जाल्यार तेजी हेडमिस्ट्रेस क्लास टिचर म्हणटा तूं मामागेर येयला, तूं नाटक करता. असले सगळे एक 8 वर्साच्या भुरग्याक म्हटलां जे ऑलरेडी ब्रेनान तेका ब्लिडींग स्टार्ट जाल्ले बाय दॅट टायम. कोण इतले सगळे जायसर एक आवय आपल्या भुरग्याक अनकॉन्शियस भुरग्याक एक तकली उडयल्ले भुरग्याक घेवन थंय रावला. एक स्कुलाचो मॅनेजमेंटातलो एक मनीस जावं या कोण फॅकल्टी जावं बस ड्रायव्हर कंडक्टर त्या बसी स्कुलाचे कोण जावं एकलो कोण फुडें येवन त्या भुरग्याक हेल्प करूंक ना. स्कुलान जे नेग्लिजन्स केला, टिचरींनी जे नेग्लिजन्स केला आनी हेंच्या हेडमिस्ट्रेसान जे नेग्लिजन्स केला तेका लागून आयज ते भुरगे आपल्या लायफा खातीर खूब स्ट्रगल करता. आमी 26 ऑफ सप्टेंबर आमी कंप्लेन रेजिस्टर केला. हो आसा FIR कॉपी. हांवें पर्सनली आनी म्हाज्या हजबंडान FIR कॉपी मागिल्ली 4 दीस पयले. आमकां कंप्लेन कॉपी दिवन धाडला, FIR कॉपी दिवना, कंप्लेन कॉपी दिवन धाडला. आनी आयज जेन्ना तांकां कळ्ळें की बाबा आख्खो बाळ्ळी फातर्पा कुंकळे जमा जाता पुलीस स्टेशनार, तेन्ना भियोन हेंच्यांनी एक FIR कॉपी रेडी केल्या आमच्या तोंडार मारपाक की पळय आमी आमचें काम करता. डेट हांगा आसा 2 तारीख आयचो डेट 2 ऑक्टोबर गांधी जयंती दिसा हेंच्यांनी हें केला. इतले दीस पुलीस कितें करताली? जेन्ना आमी हांगा येवन विचारता पुलिसांक की खंय पावली इन्क्वायरी, आमची इन्क्वायरी चालू आसा. तुमी कॉमन पब्लिकाक पिशांक काडपा बसला हांगा. एक 8 वर्साच्या भुरग्याच्या लायफाची काय व्हॅल्यू ना? गोवाचे ज्युरिस्डिक्शन कॉन्स्टिट्यूशन कितें फेल जाला? क्वेश्चन मार्क पडला हांगा. आमकां जस्टीस जाय. आमकां ती प्रिन्सिपल मिसेस डॉरथी फर्नांडीस, क्लास टीचर मिसेस लजिमा फर्नांडीस एंड द होल स्कूल सिस्टमाचेर एक्शन घेतलें जाय म्हणल्यार जाय. नवरात्रा सुरू 9 दीस देवी दुर्गाचे 9 रुपांची पूजा. गोंयांत चडशा देवळांनी देवी बरोबर देवाची मकर आरतीची परंपरा. राती प्रमाण मकरान देवाचे रूप वेशभूषाय बदलतात. अंत्रुजान मकर आरतीचे मकरोत्सव जातात. दसऱ्या मेरेन मकरोत्सव चलता. घटस्थापनेन दुर्गेची नवरात्रा आयच्यान सुरू.
नौदळाच्यो 2 लेफ्टनंट कमांडर पदावयली बायला अधिकारी नाविका सागर परिक्रमा मोहिमेचेर संवसाराक प्रदक्षिणा घालपाक INS तारिणी बोट घेवन मोहिमेक सुरवात केल्या. सुमार 40,000 किलोमीटर दर्यांतलो प्रवास म्हूण म्हायती काल गोंय बेजावयल्यान हिरवो बावटो दाखयलो. आश्वे मांद्रेच्या भूमिका देवळान 2 गटांमदी वाद. मानकऱ्यांनी देवळाच्या गर्भकुडीक लॉक मारिल्ल्यान गावातले कांय लोक पिकार. देवस्थान समितीच्या कांय वांगड्यांक विश्वासान घेवचे पयलीं लॉक मारले म्हूण आरोप. हेर समितीचे वांगडी आनी मानकरी म्हणटा देवीचेर भांगर आशिल्ल्यांक सेफ्टी खातीर लॉक मारले. पुलीस मामलेदार घडणूक थळाचेर. आश्वे मांद्रेच्या भूमिका देवळाच्या गर्भकुडीक लॉक मारिल्ल्यान गावातले कांय लोक पिकार. गावातल्या 2 गटांमदी वाद जाले. देवस्थान समितीच्या कांय वांगड्यांक विश्वासान घेवचे पयलीं लॉक मारले म्हणून आरोप. हो आमची पुजारी कडेन आमी तेच्या बरोबर आमी 8 जाण येयल्ले आनी भितर तेणी चावी काडली व्हडल्या दाराची आनी आमी भितर सरले तेन्ना हेणी पळयलें एका लॉक आहा गर्भकुडीक लॉक आहा चेंज केलें. चेंज म्हणून आमी थंयसर बरोबर तेका घेतले आनी आमी बसले. तेची पळयलें जाल्यार हांवें ते फाटल्यान सांगलें चार्जी हांगा वचून भायर आहा ते न्हिदले एक आहा बुजा हांपास आहा आनी हेकाच अडचण येयल्यार दुसरो तो चंद्रकांत आहा. ओके, हेच्या पयलीं तुमीच करताले? हेच्या पयलीं आमी पयलीं म्हणजे 80 वर्सां पयलीं ते आमकां कांय खबर ना. हो तेंच्यान 40-50 वर्सां होत आतां तेच करतात. ओके, मध्यरात्रीत तेंच्यांनी लॉक घातले आनी ते बीन लॉक चेंज करून घातले. तेका कमिटीन हे करून ते लॉक पडोंक जाय आसलेले किंवा आमच्या मेंबराक सगळ्या मेंबरांक सांगून ते लॉक पडोंक जाय आसले. ते लॉक पडोंक ना. हेचेरूच आमकां कितें तरी एक्शन जाय आनी हेचेर न्हू कितें तरी एक्शन घेवकूच जाय अशें म्हाका दिसता. हेंचेर आतां हे असले कृत्य करतात तेंचेर कित्याक एक्शन घेना हे सगळें आमचेर इल्लेलें आसा. एक दीस एक मागीर दुसरे दीस दुसरे सांगता कित्याक दिना हेच आमकां जाय आतां. देवस्थान समितीचे कांय वांगडी आनी मानकरी म्हणटा देवीचेर भांगर आशिल्ल्यान सेफ्टी खातीर लॉक मारले. पुलीस मामलेदार घडणूक थळार. आमची 5 जाण आसा 5 जाणांची घरवड म्हणून आसा. ते घरवड प्रमाणे आमी आमचे तेंच्या घरवडीतलो एक आसा तुमचे कडेन म्हणजे तो आमच्या बरोबर रावपाक कारण म्हणजे आमी खरे आसा म्हणून रावला. जेन्नासून नवरात्र कमेस जाली तेन्नाच्यान आमी हे जेन्ना वस्ती बिस्ती घातल्यो काय ना आमी ते लॉक करता सेफ्टी खातीर. कारण कितें आमचे मनीस सगळेच हांगा आसता अशें ना. कामाक गेले मागीर ज्या टायमाक प्रसाद दाखोवंक जाय त्या टायमाक गेले. आतां आमी आमचें फंक्शन मोठें केलें त्या टायमाक जेन्ना लॉक घालता ते कारण न्ही की एक आमचे हांगा कोण बसोन रावनासले. ह्या हेतून आमी ते सेफ्टी खातीर लॉक घालतात. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगीमणी. कम्युनिदाद कायद्यान प्रस्तावित बदल केल्लो गोंयच्या फायद्याचो भाजप फुडारी मिडिया मुखार. ज्या कारणां खातीर जमीन दिल्या तेच खातीर तिचो वापर जातलो. भाजपाचो म्हणयारो यतीश नायक उलयलो. आमदार कालोख स्वरेरान बदलाचेर टिका केल्ली. ती टिका राजकीय हेतूंतल्यान प्रेरीत अशें भाजपाचो आरोप. गोंय सरकार अंडर द लिडरशिप ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर सावंत हांणी पयर डिक्लेअर केला ते भशेन कायद्यांत दुरुस्ती करतले अशें म्हणून सांगलां. म्हणजे कोड ऑफ कम्युनिदाद जावन सेक्शन आर्टिकल 31A इंट्रोड्यूस करून the government intends to bring this piece of law whereby land granted under the code of communidads, plot granted under the code of communidads for a particular purpose will not be permitted or will be prohibited from being used for the purpose other than what it was allotted for. Correct? या विषयाचेर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आज सांगला की आम्ही अमेंडमेंट हाडून सरकार अमेंडमेंट हाडून कायद्यात दुरुस्ती करतले. आता ही दुरुस्ती
कोड ऑफ कम्युनिटीची जी बॉडी ऑफ लॉ आसा त्या बॉडी ऑफ लॉ प्रोटेक्ट करपाक विथ द इंटेंशन एज कंटेन इन द कोड की जो प्लॉट अलॉट जाता एका पर्टिक्युलर पर्पजाक तो दुसऱ्या पर्पजाक यूज ना करचो म्हणून हो जो ऑब्जेक्टिव्ह आसा तो प्रोटेक्ट करपा खातीर एज फार एज जे एक्टिविस्ट आसा हांवें हाज्या पयलीं सांगला परत सांगता आनी लेट इट बी व्हेरी कॅटेगोरिकल जे जेन्युइन एक्टिविस्ट आसा विथ जेन्युइन इश्यूज वी आर ऑलवेज ओपन टू लिसन टू देम पण आज खुबशे जाण एक्सटॉर्शनिस्ट जाल्ले आसा कारण आज तुम्ही पळया ते एज्युकेशनाच्या विशयाचेर एक्सपर्ट आसा आर्किटेक्चराच्या विशयाचेर एक्सपर्ट आसा लँडाचेर वॉटराचेर सो आज तांकां खंयच्याच विशयाचेर लिमीट ना तुम्ही मुद्दम पळया हांव जर सांगता 90% ऑफ द एक्टिविस्ट हे प्रत्येक विशयाचे एक्सपर्ट जाल्या त्यामुळे जेन्युइन एक्टिविजम जर कोणाक करपाचो आसा देअर व्ह्यूज आणि विल बी ऑलवेज बी हर्ड बाय द पार्टी ऑर द गव्हर्नमेंट. कांसात हिये बिबट्यान पोशिल्ल्या सुण्याक मारिल्ल्यान लोकांमदीं भिरांत थळाव्यांनी राना खात्याच्या नदरेक हाडून दिले. राना खात्यान गांवांत पांजरो आनी CCTV कॅमेरे बसयल्यात. मजगती फाटले कांय दीस खंय बिबटो हे वाठारांत सुण्यांक मारता. When my daughter checked the video, she came to know it was a big male cheetah who's come here, and he came from this way like this. He went there, and there he waited for a few seconds, and as soon as my female dog came down to chase him, he caught her and he ran the same way. It is just a flick, you can say, just within a minute he did this work and he went. So we are very worried that if this thing can happen to my dog in daylight, like so tomorrow it can attack us also, because we are always moving in and out of this house. एक मोठो बिट्टो वाघ हे सायडीनसून असो येयला जंगलांसून वयसून असो हे वाटेन येयला आनी असो गेलो तांच्या थंयसर बॅल्कनी कडेन आनी थंयसर असो पारो करून रावला. तांची सुणी थंयसर बॅल्कनीन बसतात पारो करून रावला. 1 मिनीट तो बसलो थंयसर सारकें दिसती पडटा फुटेजीचेर तो बसलो थंयसर आनी एका मिनटा सुमार ताणें तांच्या सुण्याक धरलो आनी घेवन पावलो आनी येयल्लो पळय ते वाटेनूच लायक असो पावलो. थंय सारकें CCTVचे हेचेर फुटेजीचेर कॅप्चर जाला आमच्या भुरग्यांक आमच्या फॅमिलींक इवन आमच्या जनावरांक. सो हांव मागता आमच्या ऑथॉरिटीजा कडेन की हांगासर येवन पोवचें आनी कितें मातशें एक्शन कितें जातालें घेवचें. दिल्लीन 5,000 कोटी रुपयाचो 560 किल कोकेन आणि 40 किल मारिजुना जप्त केला. हे प्रकरणात पुलिसांनी 4 अटक केल्या. तुषार गोयल हो खंय मुख्य दुबावीत. हिमांशू औरंगजेब आणि भारत जैन हांकाय पुलिसांनी उखल्ले. कोकेन खंय दक्षिण अमेरिका जाल्यार मारिजुआना थायलंडांतल्यान आयात केल्लो. एका रशियन टुरिस्टान हरमल पंचायतीक कोयराचेर बरीच देख दिल्या. पंचायती फाटल्यान प्लास्टिकाक उजो घालतात म्हणून त्या टुरिस्टान पंचायतीच्या नदरेक हाडिल्ले. बरोबर प्रकरण प्रदूषण नियंत्रण मंडळ आणि NGT मेरेन व्हेले. NGTच्या अर्दी उपरांत हरमल पंचायत निवळ्ळी. आमी गोंयकार वचत थंय कोयराचे ढीक उडोवंक चल्ले आनी भायल्यान येवपी पर्यटक नितळसाण राखूंक सोदतात. कोयरावेल्यान एका रशियन पर्यटकान हरमल पंचायतीचे डोळे उक्ते करून दिल्यात. प्लास्टिकाक उजो घाला म्हणून पर्यटकान पंचायतीच्या नजरेक हाडून दिल्ले. हरमल गावान पर्यटक म्हणून आयिल्ले रशियन नागरिक श्री पॉवेल बॉलिगाव हांच्या लक्षान एक गजाल आयली की हरमल पंचायतीच्या फाटल्यान एका मेकळ्या जागेन प्लास्टिक गार्बेज जळयली गेली वता. सो ही गजाल ताणें पळयतकच ताणें पंचायतीक फोन केलो, हरमल विलेज पंचायत हरमल पंचायतीक फोन केलो आणि अशा प्रकार घडचे न्हय हाजे खातीर ताणें सगळ्या खात्यांक बरयला. त्याच बरोबर ऑनरेबल NGTकूय ताणें ईमेल धाडली आणि त्या ईमेलीची दखल घेवन ऑनरेबल NGT, गोवा राज्य, स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड, विलेज पंचायत हरमल आणि कलेक्टर नॉर्थ हांकां प्रतिवादी करून नोटीसी काढल्यो. आणि त्या ईमेलाची दखल घेतल्या उपरांत सुनावणी जेन्ना सुरू जाली तेन्ना हे रशियन नागरीक जे पर्यटक म्हणून गोंयांत आयिल्ले त्या 2022 सालांत तांच्यांनी
आपलो व्हिडिओ कॉन्फरन्साच्या मार्फत अपियरन्स दिलो आणि आपली कैफियत मांडली. ऑनरेबल एनजीटीन एक जॉईंट कमिटी स्थापन केली आणि हो प्रकार किती आसा किंवा प्लास्टीक जळोवपाच्या संदर्भात हरमल गांवांत किती पंचायतीन किती आंखणी केला, किती तांच्यांनी व्यवस्था केला हाची पुराय माहिती मागली. सो त्या माहितीक अनुसरून जॉईंट कमिटीन रिपोर्ट दिलो आणि त्या वेळाचेर हरमल पंचायतीक एक 25,000ची फायन गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान दिली, ती तांच्यांनी डिपॉझिट केली, तांच्यांनी भरली. गोंयांत टुरिझम सीझन सुरू अनु टुरिझम सीझनाची पहिली चार्टर फ्लायट गोंयांत देवली. काल सकाळी रशिया सावन 2 चार्टर फ्लायट्स मोपा विमानतळाचेर देवल्यात. 2 फ्लायट्सांनी 350 टुरिस्टांक घेऊन गोंयांत. दाबोळेच्या बदला हे खेप मोपा लँडिंग. अभी है ना 2 फ्लाइट्स आए हैं. एक फ्लाइट मॉस्को से है, दूसरा फ्लाइट एकत्रिनबर्ग से है. मॉस्को फ्लाइट में 210 पैसेंजर्स आए हैं और एकत्रिन में 137 पैसेंजर्स आए हैं. गोवा है ना मार्केटिंग अभी और मिनिस्टर है ना काउंटे साहब और टूरिज्म डिपार्टमेंट इतना कोशिश कर रहे हैं मोर टूरिस्ट को गोवा के लिए लाने के लिए. उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ा रहे हैं. नया एयरपोर्ट आ गया है. अभी हमारा हमेशा ये फ्लाइट है ना फर्स्ट फ्लाइट दाबोली में आ रहा था, अभी मोपा में आ गया है. ओके, लॉट ऑफ फैसिलिटीज़ है ये एयरपोर्ट में. अभी देखो वेलकम सब है ना कितना जोर से किया है गवर्नमेंट और टूरिज्म डिपार्टमेंट और एयरपोर्ट वालों ने, इसीलिए ज़्यादा लोग आए. Time in Goa, they planted quite long ago, so finally they came and they have lots of plans. It's going to be a beach. They want, of course, to enjoy and relax. They want to see some sightseeing sites and enjoy local tourism and everything, whatever Goa is ready to offer, they would like to experience. Total 349 पॅसेंजर जे आसात आयज मोपा ऑल इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर लँड जाल्लेले आसा. तांचे स्वागत करपा खातीर गोवा टुरिझम आणि हांच्यांनी तांचे स्वागत केले आणि जे तांच्यांनी उलयतना सांगले की दाबोळी एअरपोर्ट जे आसा थंयसर हेच्या पयलीं दाबोळी एअरपोर्टाचेर लँड जाताले, पूण आयज फर्स्ट टायम जे मनोर इंटरनॅशनल एअरपोर्ट जे पेडण्यान जाल्या मोपा हांगा ते फर्स्ट हांगा 2 रशियाच्यान ते 2 फ्लायट जे आसा चार्टर फ्लायट जे आसा आयज हांगा लँड जाल्ले आसा आणि हांचे स्वागत जे आसा गोवा टुरिझमान केल्ले आसात. स्टुडंटा खातीर पेडणेच्यान मकबूल मार्गेमनी. जमनीच्यो वेगवेगळ्यो कॅटेगरी बिल्डअप प्रॉपर्टीचो आधारभूत रेट एनालायज आनी रिवायज करूंक सरकाराक सुचोवण्यो दिवंक खासा समितीची नेमणूक. रेव्हेन्यू सेक्रेटरीच्या फुडारपणान 15 वांगडी समितीचो कार्यकाळ 2 वर्सां. 3 म्हयन्यांतल्यान एकदा तरी रिव्ह्यू बसका जातली. मार्केट रिव्ह्यू घेवन जमनीचो रेट थारावपाचें काम समिती करतली. कसले धर्मीक विशय काडून लोकांनी पुलीस स्टेशनाचेर गर्दी करची न्ही. सगळ्या धर्मियांनी समजिकायेन वागचें, मुख्यमंत्र्याचो उलो. काणकोणा जुलुसा वेल्यान हिंदू मुस्लीम गटाचे शक्ती प्रदर्शन. इक्विजिशनाच्या हुतात्म्यांक भौशीक श्राद्धूय घाले. ते फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयला. काँग्रेस म्हणटा उजव्यो संघटना जबाबदार. तर ते जुलुसाच्या विशयाचेर सध्या खूप चर्चा चालू आल्या. बोवाळ करत हांवें सांगलां मरे दोनूय धर्मांच्या वाटेंतल्यान नाका जाल्ले विशय काडून लोकांनी तशें अननेसेसरी पुलीस स्टेशनाचेर येवचें न्ही. म्हाका दिसता संयम पाळप गरजेचें आसा. इस्रायल इराण पेटले. इस्रायलाच्यो मिलिटरी सुवातो मोसादाचे मुख्यालयाचेर 200 मिसायलाचो मारो. इस्रायल म्हणटा चडशी निर्फळ. इस्रायलान हे आदी हमास आनी हिजबुलाचे मुखेली धरून कमांडराची फळी काबार केल्या. ते फाटभुंयेर इराणाची जाप. इराणाची मोठी चूक आसतना आशियन मोठ्या हल्ल्याक तयार रावात. इस्रायलाची इराणाक शिटकावणी. गैर पातळत म्हूण संवसाराची नजर. ही आशिल्ली दनपारची अपडेट. परत रोखडेच मेळुया. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, टाटा स्काय, जिओ TV ॲप आणि पॉडकास्ट. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट.